आसा तो राखण्याचो, जी गोरवां चलयता त्यांचो, आणि ते सगळे एकठांय जावन हांगच्यान आमची गोपाल कृष्णाक घेवन आमी तळ्यान घेवन वयता। तेन्ना सगळे तळ्यांसून आमी तळ्यान पुजा करतात। पुजा करून आमी सगळे दारांनी तो आमी गोपाल कृष्णाक घेवन भोंवतात आणि ते प्रत्येक घरान जे आसा ते गोपाल कृष्णाक आपल्या घरान घेतात आणि मागीर ते घेवन तेजी पुजा करून ताका प्रत्येक घरान तेजी पुजा करतात आणि तेजी सेवा करतात। स्टार्ट केन्ना जाता तुमचो? स्टार्ट जी आसा ती आमच्या पुर्वजांनी केल्ली आसा। पाडवो जेन्ना आमचे पाडवो म्हणून जो पळय साजरो करतात तो पाडवो, आणि ते पाडव्याक जी गोरवाची पुजा करतात ती आमी कशी करतात की ताका सगळें गंध फूल करून ताका गळ्यान पोळे घालून ताका हार घालून म्हणजे गोणे घालून जे हेजे आमचे खोलीचे गोणे करून तेजे गळ्यान घालून तो आमी ते गोरवाची पुजा करतात आणि ताका आमचे पिठाचे जे पळय जे आसा ताका ते मारतात सायडीक अशे गोरवां कशें की देड लोक सगळ्याक येता, पूण हांगा गडे म्हणून पडटा ते गडे म्हणून गडे म्हणजे तो आमी गोळी कडेन वयता न्ही, गोळी कडेन जेन्ना आमचे लास्ट दीस जे आसता न्ही ते दीस आमचे गडे आसतात, ते आमचे भुरगे पडटात, ल्हान ल्हान भुरगे। कित्याक म्हणून पडप आसा ते एक परंपरा तेंची जाणटेल्याची। आनी एक बाकी सगळे देडलोचे सदांच मागीर गोडशें ते शिमेर येता, हांगा गोडशें आसा ते खंय येता? वडा कडेन म्हणजे आमचे गोळी कडेन शिजयतात, थंयच शिजयतात, सगळे थंयच करतात। आनी थंयच गडे पे पडटा, गड्या बीन थंयच पडटा, थंयच पडटा। गोडशें आसता हय, जवळ जवळ 150 वर्सां पयलीं म्हणल्यार जाता। आनी खंय पडटा हांगा? वयर वाडा कडेन कंपल्सरी पडोकूच जाय आसता पाडव्या हेका जातात। आनी तेजे नंतर मागीर कितें जाता? तेच्या म्हणल्यार आमी मागीर घरा भोंवन येता आनी मागीर देवळान मुर्ती हाडटा, देवळान दवरता आनी मागीर परत नाचयत ती वयर पेड्या कडेन व्हरता। पेड्या कडेन व्हरून ते गडे पडले म्हणटकीर परत नाचयत हाडून हांगासर समाप्त करता। पूण गडे पडप हांगाच जाता आनी खंय जाता अशें? गडे सद्या तरी आमी हांगाच पयला अशें पडटा ते पळय देडल्याक, बाकी शिमया कडेन पडटा, शिमया कडेन पडटा, पूण आमी एका देडल्या पडटा। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.